न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला, त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभरात कितें घडला ताचो एक धांवतो नियाळ आमचे सब एडिटर्स, रिपोर्टर्स तशेंच अँकरा कडल्यान घेवया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावसाचे कडेन। सुशांत, आज तुजे कडेन खंयची न्यूज आसा? आजच्या दिसातली सगळ्यात महत्वाची बातमी म्हटल्यार सीएम प्रमोद सावंतान एक महत्वाचो स्टेटमेंट केला। तो स्टेटमेंट असो की 10वी नापास जरी जाले, 10वी नापास जावन तुम्ही जर ITI प्रवेश घेतलो आणि ITI 1 वर्ष पूर्ण केले जाल्यार ते तुमचे ITIचे जे तुम्ही जे पास जाल्ले ते तुमचे 10वी उत्तीर्ण म्हणून ग्राह्य धरतले। तशेंच 10वी जावन 2 वर्सां ITI केली जाल्यार ती जे तुमचो कितें 2 वर्सांत तुमचे सर्टिफिकेट मेळटले 2 वर्सां उपरांत ते तुमचे 12वी म्हणून कन्सिडर करतले आणि जे सरकारी नोकरीक अर्ज केल्या उपरांत हे जे तुमचे शिक्षण आहा ते थंय ग्राह्य धरतले। ही एक बरी गजाल जावन आसा। दुसरे वटेन पदवी अभ्यासक्रम पुराय करता आसतना तुमकां जर ITI प्रवेश घेवचो जालो आणि ITIचे शिक्षण तुम्ही पूर्ण केले जाल्यार ड्युअल डिग्री तुमकां मेळटली, असो तरेचो एक म्हत्वाचो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केला। तेच बराबर जी आता एप्रेंटिसशीप स्कीम काढल्या, सरकारी नोकरेक जर तुम्ही अर्ज केलो जाल्यार एप्रेंटिसशीप 1 वर्साची कंपल्सरीच आसतली आणि ती कंपल्सरी करतले। एप्रेंटिसशीप 1 वर्साची पुराय केल्ले जे उमेदवार आसतले तांकां सरकारी नोकरेक प्राधान्य दितले, अशी तरेची एक सक्ती केल्लेली आसा। ही सविस्तर बातमी तुमकां सताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली। आणि दुसरी एक महत्वाची बातमी जे देशाच्या दृश्टीन ही एक महत्वाची बातमी जावन आसा। दाऊद इब्राहिम जो नावाडगो गुंड जावन आसा, जो पाकिस्तानात इतली वर्सां आशिल्लो, ताका खंय कोणे तरी वीख दिले आणि ही बातमी आज सोशल मिडियाचेर, नॅशनल मिडियाचेर कळटा। फाटल्या 2 दिसां सावन ताची भलायकी सामकी इबाडिल्ली आसा आणि कराचीतल्या एका हॉस्पिटलान ताचेर खंय उपचार सुरू आसात। कडेकोट बंदोबस्तान ताका दवरिल्लो आसा। भारत सरकारान कितलेशेच फावट दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात आसा हे विशींचे सबळ पुरावे पाकिस्तानाक दिले, पूण पाकिस्तानान ही गजाल डिनाय केल्या आणि आयज पाकिस्तानाची सोशल मिडिया सामको हेच गजालीन गजबजलेलो आसा की दाऊद इब्राहिमाक कोणे तरी पॉयझन दिले आणि ताचेर पाकिस्तानातल्या कराची हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसा। हो एक महत्वाचो पुरावो भारताच्या हातीक लागिल्लो आसा आणि पाकिस्तान हे गजालीक लागून खंय तरी बॅकफुटाचेर गेल्लो आसा। आता ह्या विशयाचेर भारत सरकार कितें स्टेप्स घेता ते पळोवचे पडटले। ही सुद्धा सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या सताच्या बुलेटिनात। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो पळोवपाक आमचे 7 PM बुलेटिन मुजरत पळयात। मुखार आमी वचूया आमचे सब एडिटर उशा कडेन। 14 डिसेंबराक कारजवाडा बेतोड्या हांगा एक घडणूक घडलेली आणि जो थळावो रविदास गावडे आसा हाका पुरून माती हाची कूड मातयेत पुरयल्ली मेळिल्ली आणि ह्याच संदर्भात फोंड्या पुलिसांनी ती हिट अँड रन केस म्हणून नोंद केली, पण ताच्या घराब्याचेर ठाम मत आसा की ताचो खूनच कोणे तरी केला। समज ही हिट अँड रन केस आसलेली जाल्यार ताका पुरून ताचेर पुट्टो कोणी दापलो असो तांकां प्रश्न पडला आणि जे फोंड्या पुलीस आसा तांच्यांनी खोलायेन ताची तपास घेवचो आणि तांकां न्याय दिवचो अशी मागणी ताच्या भावान केल्या। आणि सरपंचाची मागणी आसा की जो बायपास आसा थंयच मालाचे जे ट्रक आसात ते पार्क करून दवरतात, ते पार्क करता पळय थंय नो पार्किंग झोन म्हणून बोर्ड लावचो अशी मागणी सरपंचान केल्या। आणि जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार पेडणेच्यान पणजी येवपी बस कदंबा बस बंद पडली आणि हो टायर पंक्चर जावन बस बंद पडल्या अशें प्रवाशा कडल्यान कळला। प्रवाशाचें म्हणणें आसा की ज्यो गांवांनी बसी धाडटा सरकार ताचेर बऱ्यांतल्यो बऱ्यो धाडच्यो, कारण मदीं बंद पडली म्हणटा प्रवाशांची धांदळ जाता। ह्यो तुमी आमच्यो पुराय बातम्यो विस्तारान पळोवच्यो साताच्या बुलेटिनात।
आता आम्ही वचूया आमचो न्यूज अँकर गौरीश परबामणकराकडे. सध्या आमच्या भारताची मद्य उत्पादन कंपनी जी आसा ती आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर लेगीत नांव लौकीक करपाक लागिल्ली आसा. इंद्री म्हणून एक विस्की आसा आमची भारतीय कंपनीची, तिचें नांव आसा पिकाडिल एग्रो इंड्स लिमिटेड. ह्या कंपनीची ती विस्की आसा. तेणी विस्की ऑफ द इयर अशें आंतरराष्ट्रीय त्या एवॉर्डान नामना मेळिल्ली आसा. त्याच बरोबर अशी 2019 ह्या कंपनीन आपली सुरवात केलेली आणि आता ती तेणी एवॉर्ड सुद्दां जिखिल्लो आसा. दिसाक 10,000 ती आपलो प्रोडक्ट्स निर्माण करता. आणि दुसरी बातमी म्हणजे अशी आसा की सध्या इंडिया आघाडी तेणे आतां बरोच नेट घेतलेलो आसा. 19 डिसेंबराक तेंची बसका जावपाची आसा. तितून जागे वांटप हो तेंचो म्हत्वाचो विशय आसा. पूण काँग्रेस आणि आपा मदीं एक संघर्श जावपाची शक्यता आसा. कित्याक तर केजरीवालान पंजाबात लोकसभेच्या इलेक्शनाक 13चे 13 जागे मागिल्ले आसा. म्हणून तेंच्या काँग्रेस आणि आपाक लागून ह्या इंडिया आघाडीच्या बसकेत मातशें संघर्श जावपाची एक वातावरण आसा. गोंयची अशी एक बातमी आसा की गोंयचो एक तरणाटो हेणी हात धरिनासतना सायकल चलोवप हातून रिकॉर्ड केल्लो आसा. तेणी 150 किलोमिटर सायकल चलयली. काल परवरे हो प्रोग्राम आशिल्लो. दोन जायसर राज्यां तेणी ही सायकल चलयली. वैभव राजमाने अशें त्या तरणाट्याचें नांव आसा. आमचो गोंयचो जो फामाद आर्टिस्ट आसा सुबोध केरकर, हाच्या कडेन तो पेंटिंगेचे जो आमचो पेंटर आसा सुबोध केरकर, ताच्या कडेन तो व्हिडिओ एडिटिंगेचें काम करता. ताका लागून सुबोध केरकरान तेजी खुबशी तोखणाय केलेली आसा. तो म्हणटा की ह्या सायकल चलोवन जे तेणी जो पराक्रम केला तेणे आपले सुद्दां रिकॉर्ड ब्रेक केला अशें तेणी उलोवप केल्लेले आसा. तर अश्यो ह्यो 3 बातम्यो आसा. ह्याच्या दिसाची खरेंच एक बरी बातमी जी सायकलमॅन जो आसा ताणें 150 किलोमीटर हात सोडून सायकलिंग केल्लें आसा. आतां आमी वचुया आमचे सब एडिटर रश्मी कडेन. समिरा, आयची बरी बातमी आयच्या दिसाची जी आत्ताच घडल्या कांय वरां पयलीं सीएमान 99 जाणांक जांकां कॉम्पेन्सेटरी जॉब दितात, कॉम्पेन्सेट पावंडर म्हणजे अनुकंपा तत्वाचेर अशे 99 जाणांक सरकारी शिर्वीस आयच्यात मेळ्ळ्या. महत्वाचें म्हटल्यार जे 71 आसात ते अनुकंपा तत्वाचेर आसात आनी 28 आउट ऑफ दॅट 28 जे आसात ते फ्रीडम फायटर. सो 71 अनुकंपा, 28 फ्रीडम फायटर अशें मेळोन टोटल 99 जाणांक आयज सरकारी शिर्वीस मेळ्ळा. शिर्वीस ही पोटा खातीर कोणाचें इम्पॉर्टंट. ही शिर्वीस मेळची म्हणून कितलोसोच ते ते यादी तशीच उरता वळेरी मेळातलो लोकांक. सो फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी ह्यान पयलीं हें केल्लें की बाबा आमकां ते जॉब दिया. खूब टायम लागता. सो फायनली आतां जॉब मेळ्ळा आनी हक्काची रोजी रोटी म्हणटात तशी मेळ्ळी आसा. सो हो एक बरो निर्णय गोंय सरकारान घेतलेलो आसा. ही आयज बातमी तुमकां आमच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. जस्ट जिस्ट दिवपा खातीर तुमकां सांगता, हितून LDC 17 जाण आसात. MTS म्हणजे मल्टी टास्किंग स्टाफ जो असता तो 33 जाण, इन्व्हेस्टिगेटर म्हणून 15 जाण, फील्ड वर्कर्स म्हणून 22 जाण, ज्युनियर स्टेनो 4 जाण, ड्रायव्हर 3 जाण, लॅब टेक्निशियन 2 जाण, लॅब असिस्टंट 1 आणि फिशरीज सर्वेयर म्हणून 1 आणि सर्वेलन्स वर्कर म्हणून 1. सो ओव्हरऑल असो जॉबांचे वांटप जाल्ले. सो ही सगळ्यांकून आयज बरी खबर आसा. म्हणजे कोणाक तरी सरकारी सर्वीस मेळटा. इमॅजिन करायचं त्या घरांनी कितली खोशी आसतली. सो ही बातमी सुद्दां आमकां सांगतना खूब खोशी जाता. सेकंड जी बातमी आसा ती आसा सनबर्नाची. सनबर्न जेन्ना गोंयान आयोजीत जाला तेन्ना पयलीं सनबर्नाच्या पयलीं वादूच आमकां आयकूंक मेळ्ळा. आतां तो वाद ह्या वर्सा आमकां आयकुपाक मेळटा. सनबर्नाचो जो व्यवहार आसा जाका सरकारान ह्या फावट नासतलो सनबर्न हें सांगला, पण ताका अप्रत्यक्षरित्या सरकाराचो तेंको आसा आनी हे सगळे सुटकेशीच्या व्यवहारान चलता असो झणझणीत आरोप काँग्रेसीचो जो प्रदेश अध्यक्ष आसा अमित पाटकर तेणें केला. सो ही बातमी तुमकां आयज आमची पळोवपाक मेळटली परत साताच्या बुलेटीन. आनी एक लास्ट बातमी जी खरीच म्हणजे आमी सदींच जेन्ना तुमी आल्तीन वयता तेन्ना थंय पोर्चुगीज कॉन्सुलेट आहा थंयसर लोकांनी तुमकां अशी लायनी दिसतल्यो म्हणजे पयलींचो हायकोर्ट आसलो तर. सो जे लोक आपले पासपोर्ट करून पोर्तुगीज ते दुसऱ्या थंय वयतात पळय म्हणजे पोर्तुगाल वयतात जॉबा खातीर जावं आनीक कांय कारणां खातीर तांकां आतां दोट्टी नागरिकत्व जेंचे कडेन आसा तांकां तेंच्या दोना भितरलो खंयचो एक पासपोर्ट आपले कडेन दवरचो अशें सरकारान सांगलेलें. पण ती मुजत आतां परत वाडोवन दिवची अशी आमदार जो हळदणचो आमदार आहा कार्लोस फरेरा तेणें केल्लें आसा. आनी तेचेर खूब हें जाला की कारण कांय गोंयकारांक परत येवपाकूय मेळना. सो हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सरकारान सुटावो करचो अशी मागणी कार्लोस फरेरान केला. ह्यो तिनूय बातम्यो गोंयाच्या नदरेंतल्यान खूब इम्पॉर्टंट आसा. तुमी नक्कीच आमच्या साताचें बुलेटीन पळोवंक. येस.
तर ह्यो महत्वाच्यो बातम्यो रोशनीन आमकां सांगल्यात गुजरात साताच्या बुलेटिनाक पळया. आता वचया आमचे न्यूज अँकर दीप्ती काकोडकर. सविता, आज सकाळी मुरगांवचे आमदार जे आसात पळय संकल्प पावनकार तांणी तशेंच नुस्तेंमार संचालक दिपेश प्रेवकार हांणी बायणा देस्तेरो जे पळय समुद्र हें आसा किनारे म्हणजे ते नुस्तेकारांचे प्रश्न जे आसात म्हणजे बेसिकली जे तांचे कॅनॉय शेड दुरुस्ती आसूं किंवा जाळे तांचे जे प्रश्न आसा ते सुटावो करतले अशें आश्वासन दिल्लें आसा. आणि तशेंच आनी महत्वाची जी बातमी आसा ती म्हणल्यार सध्या देशान म्हणजे आमच्या भारत देशान कोविडाच्यो केसी वाडपाक लागल्यात. हातून JN1 हो कोविड वेरियंटाच्यो केसी मेळपाक लागल्यात आनी हो जो कोरोनाचा हाचो संसर्ग वाडिल्लो कोणाकूच नाका हाचे परिणाम आमी सगळ्यांनी पळयल्ले आसा. सो हाची काळजी घेवपाची शिटकावणी जी आसा ती संवसारीक भलायकी संघटना म्हणजे WHO दिल्या. तो सगळ्यांनी आपली स्वताचीच जतनाय घेवची. सध्या कोविडाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात देखून सगळ्यांनी जतनाय घेवची. आता वचूया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. आजची जी बातमी आसा म्हणजे गोंयान आतां दिसान दीस अपघाताच्यो घडणुको वाडत आसा. आतां इयर एंडींग जाता तरी अपघात आहा पळय ते कशेंच कमी जायना. अशीच एक घडणूक हांगा धारगळे घडली. एक टॅक्सी ड्रायव्हरान जोरान येवन एका चलोन वयतालो पळय ताका डायरेक्ट धोपली आनी तितून थंयच ताका मरण आयलें. आनी जी दुसरी जी बातमी आसा की मार्गशीर्ष म्हयनो सुरू जाला. आतां दिवचले नवो सोमार आतां हेजी सुरवात जालेली आसा आनी ही दुसरी. आनी एक आयज एक म्हणजे राती सांजची एक घडणूक घडली की मडगांवान एक अशें म्हणू शकता की एक हिंदू या मुस्लिमां मदलो असो बारीकसो वाद म्हणू शकता की ही जी घडणूक जाला ती आहा ती मसून भोयेन एकलो दोगा जाणां कोण तरी कोयर उडयताले पळय. ते एका थंयसरल्या एकल्यान पळयलें तेन्ना तेणें तांकां विचारलें पळय तेन्ना तेजो ताका राग येयलो आनी तांच्यांनी ताका बरोच मारलो. हितून ही जी केस आहा पळय ती रेजिस्टर बी जालेली आसा. अशी ही जी तिनूय बातमी आतां तुमकां CIPM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटा. तर आता सगळो आमकां एक धांवतो नियाळ आमच्या सब एडिटर्स रिपोर्टर्स तशेंच अँकरांनी दिल्लो आसा. ह्यो बातम्यो विस्तारान पळोवपाक आमचे 7 PM म्हणजेच गोमंतक टुडे हे बुलेटिन पळोवपाक तुमी विसरू नाकात. तशेंच आमचे दर दिसा 4:30 वरांचेर न्यूज रूम बुलेटिन तुमी पळोवपाक विसरू नाकात आनी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्षसे, हांव समिता कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरू नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.